बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या बाबा भयणांदो, जेजू सांगाताक वेळ सारूंक आयलोल्यांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयचो आमचो विशय सोसूंक जायनात तसलीं ओजीं तुमी मनशांक व्हरूंक लायतात. उत्पत्तीच्या पुस्तकान 22:1 पवित्र पुस्तकाचे सुरवातेक देवान हो संवसार रचलो. ताची आमकां खबर मेळटा. तातूंत तरेतरेचीं जनावरां, झाडां आनी सुकण्यां वरवीं ही सृश्टी बोलता. आनी सगळें तयार जाल्या उपरांत सगळे रोसणे मोदें एक सोबीत रोसना म्हटल्यार देव मनशाक रोसता. हो मनीस सोबीत कित्याक देव ताका आपणा सारक्याचो रोसता आनी आपलो आत्मो ताचे सोवें वोपता. ह्या आत्म्या वरवीं मनीस देवाच्या एकवटान जिवंक पावता. आमी सगळीं एकाच देवाचीं भुरगीं आमी. देव आमचो रोसणार आनी सांबाळणार. तो सगल्यांचो एक सारको मोग करता. तोच जेजू आमचो सोमी ह्या वेळार उंड्याच्या रुपान आमचे मुखार आसा. सोम्या जेजू, तूंच आमचो गवली, आमचो राखणदार, आमचो सांबाळणार. आमचें किरकोळ जिवीत घेवन आमी तुजे मुखार आयल्या. तुज्याच व्हडा मोगान आनी कृपेन तुवें आमकां एकठांयल्या. देखून आमी तुका दिनवासता. तूं स्वर्गार संवसाराचो दोनी म्हूण बावार्थान आमी मांडून घेता. आनी ह्या वेळार सगळे भक्तीन आमची मान बागोवन आमी तुका नमस्कार करता. गीत गावया सगळे जेजूक समोर पिता. सगळे जेजूक समोर पिता, कुशीन सोडवाव पेटोयता. सदांच मोग ताचेर पातयून सोम्या दाय हांव जियेता. सर्वसाव दिता, सर्वसाव दिता. सगलोच म्हाका सर्वंडाराक हांव समोर पिता. सर्वसाव दिता, सर्वसाव दिता.
इजायस प्रवादी 28:58 वोळ 8 अशें म्हणटा. तेन्ना फात्या पोरी तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचे गाय रोखडेच पेकोन येतले. तुमी भोगची दोयेळायेचे नितीवंतपण फुडें वेतले आनी तुमचे फाटल्यान येतली सर्वेस्पराची मोहिमा. आमी चूक आदारल्या लेगून देवाचो काकलुतसार मोग आमची राखण करता. जेन्ना राग आमचे भितर रिगता तेन्ना ते एका मनशा भितर वीक जावन मनशाक भितरल्या भितर काबार करता. जेन्ना आमचे जिवितान कितें वायट घडटा तेन्ना आमी दुखी आनी निराशी जाता. थोडे घडये जिवितान कांयच उरोंक ना वो सूख मेळचें ना म्हूण समजून जियेवपाची आशा सोडून दितात. आमकां वायट करतेल्यांक भोगसणें दिवंक आमच्या जिविताच्यो अवघडायो आनी दूख आमच्यान बदलून देवाच्या आशिर्वादाची बियां किल्लावंक जातात. पूण दुसरे वाटेन राग आनी दुस्मानकाय वाडोवन आमचें जिवीत आमच्यान काबार करूंक जाता. मोगाळ जेजू, आमी जायते पावटी निराशीपणान आमचें जिवीत चल्लां. दुसऱ्यांक भोगसूंक ना आनी अशें करून आमी आमचो सुसेग पिड्डार केला आनी तुजे सोडशिल्लीं पयस केल्या. तुजो मोग जागोवंक आमी पावूंक नात. आमकां बोगोस. गीत गावुया. मोग जेजू तो तुजो. मोग जेजू तो तुजो, मोवा सारको गोड कितलो, कोणाच्यान करूंक जावचो ना. मोग जेजू तुज्या इतलो, मोग जेजू तो तुजो, मोवा सारको गोड कितलो, कोणाच्यान करूंक जावचो ना. मोग जेजू तुज्या इतलो. आकांताक सांपडल्यार आदार मेवलो तुजो, एक सुरो आसल्यार सांगात मेवलो तुजो. परत पासून जल्मोन आयल्यार फारी करूंक नेसो. परत पासून जल्मोन आयल्यार फारी करूंक नेसो. मोग जेजू तो तुजो. जायते जेजू दिला तुवें, मेजून जावचे ना काबार. मरो जाल्यार जेजू आमी
उगडास कोर आमचो स्वर्गार जायते जेजू दिला तुवें मेजून जावचे नाकाबार मोरोत जाल्यार जेजू आमी उगडास कोर आमचो स्वर्गार आकांताक सांपडल्यार आदार मेवलो तुजो एक सुरो वासल्यार सांगात मेवलो तुजो परत पासून सोलमोन आयल्यार फारी करूंक नेसो परत पासून सोलमोन आयल्यार फारी करूंक नेसो मोग जेजू तो तुजो मोग जेजू तो तुजो पेद्रूचे पयले चिटीन आवेसवोर 2 वोळ 9 तुमचे खातीर आपणे केल्ली ओजेपाची कर्तुत्वां तुमी वाखाणचे खातीर देवान तुमकां वेंचून काडल्यान आमचे दिनवाशी मोन बापाक उबारून ल्हान ल्हान दिनवासनेची मागणी बापाक उबारुया दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो बापा तुका अर्घां दिता तुज्याच मोगाक गायन करता हो सोबी सुंदर संवसार रचून तो जिनोस्वार झाडां पेडांनी सावजां मोनजातींनी बोल्लाय देखून बापा तुका अर्घां दिता तुज्या मोगाक गायन करता सगळी रोसणी मोदें तुवें मनशाक तुज्या सारक्याचो रोचलाय देखून बापा तुका अर्घां दिता तुज्याच मोगाक गायन करता जिविताचे दर एक पावलार संस्कारा वरवीं तूं आमकां कुरपेन भरताय देखून बापा तुका अर्घां दिता तुज्याच मोगाक गायन करता तुज्या ओमोलीक उतरान तूं आमकां जिविताची वाट दाखयताय देखून बापा तुका अर्घां दिता तुज्याच मोगाक गायन करता सोबार देणेनी आमकां बरोवन समाज नवसरूंक तूं आमकां पाठयताय देखून बापा तुका अर्घां दिता तुज्याच मोगान गायन करता तोरेकवार वायटा विघ्नांतली आमकां निवारताय देखून बापा तुका अर्घां दिता तुज्याच मोगान गायन करता मनीस कशी चुकता तेन्ना एकामेकाक बोगसूंक
आमकां फुडें सरताय देखून. बाप्पा तुका आर्गां दिता तुज्याच मोगान गायन करता. आमच्या कुटुंबा मोगाची आनी समजिकायेची केल्याय देखून. बाप्पा तुका आर्गां दिता तुज्याच मोगान गायन करता. दोर घोडये देव आपल्या उतरांतल्यान आमचे लागीं उलयता. कसलो तरी नवो संदेश आमकां दिता. ताचें उतर आयकूंक आमची काळजां मनां तयार करुया. पवित्र आत्मेचें बळ आमकां मागुया. देवा उतराक मान दिवन सगळे भोगतीन देवाचें उतर आयकूंक उबी रावुया. लुकाचें शिव वर्तमान आवेसफोर 11 वोळ 42 ते 46. फारिसेवानो कोटा कोटा तुमचे हॉर्ते लाव कोडीपात आनी सगळे तोरेचो भाजीपालो हाचो दावो वांटो तुमी देवाक म्हूण फारीक करतात. पूण न्यायनिती आनी देवाचो मोग तुमी सोडटात. हे कायदे की तुमी पाळूंक जाय आसले आनी ते चुकोवचे न्हय आसले. फारिसेवानो कोटा कोटा तुमचे देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी टिट्यार सोलाम तुमकां जोबरूच रुजतात. तुमची कोटा दिसती पडनात आनी लोक नोकळो जावन तांचेर चलतात तसले फोंड तुमी. धर्मशास्त्रांतले एकल्यान ताका परतीपाळून म्हणलें, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान करताय. आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्रांनो तुमची कोटा कोटा. सोसूंक जायनात तसलीं ओजीं तुमी मनशाक व्हरूंक लायतात. पूण ते ओज्याक एक बोट पुर्यान तुमी लायशे शिनात. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. फारिसेव आनी धर्मशास्त्री जेजूच्या काळार आपूण भोक्ती आनी दयाळ म्हूण दाखयताले. देवाचो आनी पेल्याचो मोग करतात तशेंच आपल्या गिरेस्तकायेचो दावो वांटो देवाक दितात म्हूण तुरतुरे वाजोवन लोकांक गोमयताले. पूण ताच्यो भितरल्यो कोन्यो कसल्यो त्यो आनी ते कितें करतात, कशें वागयतात आनी कशें जियेतात ते जेजू तांच्या तोंडार सांगता. एक मनीस आपल्या स्वप्नान पळयलोलें गजाल सांगता. बोडव्यान आपल्याक एके इगोर्जेंत व्हेलो. थंय ऑर्गन वाजयताले.
संगीत गायताले पूण कांयच आयकोंक येनासलें. गायतल्यांची तोंडां उक्तीं जातालीं, ओंठ हालताले पूण कांयच आवाज आयकूंक येनासलो. तेन्ना हांवें बोडव्याक विचारलें, ते गायतात ते म्हाका कित्याक आयकोंक येना? बोडव्यान सांगलें, आयकोपाचें कांयच ना, कित्याक जायत्यो असल्यो वस्तू चलतात पूण देव भोक्ती ना. हेंच आयज जेजू फारिसेवांक सांगता. भायल्यान जायतें करतात पूण भितरल्यान जिवीत देवा ताईं पयस आसा. जेजू तांचे रिती चालीचेर निशेध मारता. जें गरजेचें तें विसरताले आनी गरज न्हय तें वस्तूक मोल दिताले. कायदो म्हणून 10वो वांटो देवाक जुदेव दिताले पूण न्यायनितीचेर आनी देवाच्या मोगाचेर विसर घालताले. पयले वयले जागे सोदतालेत आनी दुसऱ्यांक किकोंद करतालेत. फारिसेव फकत भायल्या वस्तूंचेर भर दिताले पूण मनीसपणाचेर आनी दयाळायेचेर विसर घालताले. हाका लागून जेजू तांची खोटीं कर्तुत्वां आनी वागणूक तांच्या तोंडार मारता. जेजू तांकां शिरापता. जेजू म्हणटा, ते बरे भाशेन 10वो वांटो देवाक दितात पूण देवाचो मोग आनी नीत दाखोवपाक बेपरवा करतात. दुसरें म्हणल्यार कसलेय परबांक ते मानाच्यो सुवातो सोदतात आनी दुसऱ्यांनी तांकां नोमान केल्यार खोशी जातात. आनी तिसरें म्हणल्यार सादे लोकांचेर वजनादीक भार घालतात. आयज आमी नव्या मोळबा खाला आनी नवे प्रितुमेर आसात. देवाचो संदेश ताच्या उतरांतल्यान आमचे मेरेन आसा. लुकाचें शिवर्तमान 22:12 वोळ 1. जेजू म्हणटा, फारिसेवाचे दोंगेपणा विशीं चोत्राय दवरात. धांपलोले उगडचे खातीर आनी काळोखांतले सांगलोले दिसा उजवाडाक आयकोंक येवचे खातीर जी पोरकोडणी जातली ताचे खातीर आमी तयार आसूंक गरज. फारिसेवां भाशेन आमचेंय मन अशेंच जाता. आमचे असलो मनीस ना म्हूण सुजमून आमी दुसऱ्यांक किकोन करतात. दुसऱ्यांचो फायदो काडटात आनी तांचे हक दांबून चेपून दवरूंक ताचेर आमी आमचो अधिकार चलयतात. आपले गरजे प्रमाणे दुसऱ्याक उजार करतात आनी तांकां गरज पडटा तेन्ना आमी फाटीं सरता. मिसाक रेतिरान फुडल्या बाकार बसून वांटो घेता पूण देवाचो संदेश घेवन घरा वचनात. भायल्यान जायतें करतात पूण भितरलें जिवीत देवा ताईन पयस आसा. अशें आमच्या जिवितान जायते पावटी घडटा. हाचेर लक्ष घालुया.
आनी कायद्याचे गुलाम जाय नासतना पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे पोरमोणे मोगान तशेंच मनीसपणान जियोंक जेजू लागीं मागुया. ह्या वेळार अनुभवलोले जेजूचो मोग उमेदीन पोरगोट करूंक आमी थोडी मागणी जेजू फुडें घालुया. दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जावं दी. दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान मारतात उलो. एका मनान आनी एका काळजान आमी तुजे फुडें एकठांय जाल्या आनी हे वरवीं आमच्या एकवटांतल्यान तूं आमचे मोदें हाजीर आसाय म्हूण आमी दाखयता. आमच्या गांवांनी वाड्यांनी शेजाऱ्याक होच एकवट राखूंक तुका पोरगोट करूंक आमकां आयती कोर म्हूण मागुया. जबाब दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान मारता उलो. तुज्या उतरा वरवीं तूंच आमकां पोरगोट जाताय. तुजें उतर पोरगोट जाता तें मानान आयकूंक आनी ताचे वरवीं तूं आमकां आकारून हाडटाय ती आकारणी आमी आपणावंक तुका आमचो देव कसो मानून घेवंक आनी आमी तुजी पोरसां कशी जियेवंक आमकां तुजो आदार दी. जबाब दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान मारता उलो. संस्कारलोलो उंडो आनी सोरो तो तूंच. तो शेवता तेन्ना तुकाच आमी घेता. तुजो यत्न केलोय आनी आमचें जेवण जालोय हें सोत मानून तुका आमी शेवता. तेन्ना तुजेच पोरी आमचे जिविताची भेटवणी करून दुसऱ्यांक जेवण जावंक आमकां आयती कोर. जबाब दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान मारता उलो. ह्या वेळार मोगान आनी मागण्याचेच मनान आमी हो वेळ तुजे मुखार सारला. ह्या उड्याच्या रुपान तूं आसाय हें सोत खोलायेन वळखून तुजे सोवे ओदीक मान दाखोवंक आनी जाता ते भाशेन फुडल्या जिवितान तुजे फुडें वेळ सारूंक आमकां आदार दी. जबाब दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान मारता उलो. वेदीचे वयर तुजें बलिदान जाता तें आमकां जिविताची जोर जावशी कोर आनी तुज्या बोरतेंतल्यान आमच्या काळजांनी पवित्रपणाच्यो मोगाच्यो काकलुतीच्यो जोरी फुट्टात त्यो दुसऱ्यां पासत वारोवंक आमकां उदार कोर. जबाब दोनया देवा
सगळीं दिबी घालुया. सोम्या जेजू, तुजे फुड्यांत आमी तुज्या सांगाताक हो थोडो वेळ सारून उंड्याच्या आनी सोऱ्याच्या रुपा खाल तूं आमचें मोदें आसाय हें सोत आमी आमच्या मोतीन घोळयलां. हो आमचो अनुभव चड आनी चड खोलाय आनी ह्या वरवीं आमच्या उतरांनीच न्हय पूण आमच्या मुखामळांतल्यान आनी केरीतपणी आमच्या जिवितांतल्यान आमी तुका पळयलां हें सोत सिद्ध जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सगळीं आमची मागणी आमच्यो गरजो एक करून जेजून शिकयलोलें मागणें बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.